Kakut Saradeva, Pan 120, I11, page 120. Kakut Saradeva, Kakut Korundaku, Uporvarayadeva, Unyabosururoi, Patache Gotu, Akani Gorduko, Revatro Karmaka, Nibor Korundovo, Onsogudyam Koro, Aizavor Durgeta, Sodas Mochi Bato, Mochi Mukar Devta, Kakut Saradeva, Kakut Korundaku, Uporvarayadeva, Unyabosururoi. सगळ्यांक बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्याक झेफेरिनो वेगस देवान स्वर्गीचे राज भाव करूंक मागुया. तशेंच मांवक लायला आपलो सल्माचो दीस समोर ओंपता फिलिप पेरेरा, एसपी आफोन्सो आनीक मारिया गोन्साल्वीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकी तांकां फाव करूं, सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखण सांबाळूं म्हूण मागुया. कार्डोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आल्बर्ट फाल्कां, फ्रांसीस फाल्कां, जुझे मारिया मोंतेरो, आग्नेलो फाल्कां, रेमेडियस फाल्कां, इनासियो फाल्कां, फिलिप पेरेरा, विन्सेंट क्रास्टो आनीक जो मार्टिन्स. तेच भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच झुजांत कश्टवतल्या सगळ्या भावा भयणां पासत आमी मागुया आनीक शांती समाधान जावंक आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं. म्हज्या भयण मानो, आयचो सेवादोर आमकां देवाचे नेम कायदे पाळून आमच्या मनाची आनी काळजाची नोसरणी करूंक आमकां आपयता. तर हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां सगळ्यांक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. सोर पोतविदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडपराध. हे पासत भाग्यो सदां सांगवार मरे सगळ्यांक देदुतां आनी भोगतां. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, क्रिसा काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. तळसो वेळ उगीस रावन तुमचे कासके ते सांग देवा मुखार दवरात.
सर्वेस्परा प्राचीन काळाचे शिस्तीन सुदारलोली आनी तुज्या उतरान पोसलोली आमी सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक आनी मागण्या सदांच एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे येता राजभोग चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हळें, आतां इस्रायल पोरजे आयक, तुमचें जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणो जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिसती पडटलीं. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, आनी खंयचोच लोक ह्या व्हडत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या व्हडत्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समर्थ घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या व्हडत्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्ख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें ओडपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. धव्या कापसा वरवीं तो इम धाडटा. गोबरा सारको कोरवांचो तो उपास घालता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. मातया प्रमाणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समर्थ व प्रवाद यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण साथी पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडूंक जाय तितलें घडल्या शिवाय समृद्धी वेलें एक अक्षर व एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सोपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यांत सगल्यां भितर
ल्हान म्हूण लेखतले, पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान बोड म्हूण मानतले. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे भयण भानू, आयचें पयलें वाचप दुसऱ्या सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर मोइसेस सर्वेस्पराचे नेम आनी कायदे पोरचेक शिकयता आनी ते सर्वेस्पराचे नेम आनी कायदे विस्वासीपणी पाळूंक पोरचेक तो आपयता. सर्वेस्पराचे नेम आनी कायदे कित्याक पाळप आनी ते पाळून कितें मेळटा त्याच्या पयले वाचपांत आमकां मेवता. मोगाचे भयण भावनो, सर्वेस्परान आपले नेम कायदे करीत भाशेन हे इस्रायल पोरचेक दिले आनी कित्या पासत आपलो मोग करूंक आनीक पेल्याचो मोग करूंक, देवाक मानता ते भाशेन तांची जिवीत ती जिवंक, दुसरें मोज भयण भावनो जाणवायेन वाडूंक, जाणवायेन बरूंक आनी जाणवायेन जिवंक, आनी तिसरी वस्त मोज भयण भावनो देवाचो आशिर्वाद तांचे सवें आसूं. आनी आमच्या जिवितांत जे देवान नेम आनी कायदे आमकां दिल्ले आसात ते आमी पाळटा तेन्ना देवाचो मोग करूंक पावता आनी एकामेकाचो मोग करूंक पावता. देवाचे जाणवायेन आमी भरूंक पावता आनीक देवाचो उदीक आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक पावता. दुसरी वस्त मोज भयण भावनो मोइसेस तांकां सांगता, तांकां म्हणटा, तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यान त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. एके भाशेन मोज भयण भावनो मोइसेस इस्रायल पोरचेक सांगता की जे देवान तुमच्या जिवितांत केलां, कशे तरेन तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान ही वाट चलता तेन्ना कशे तरेन तुमकां राखल्यान सांबाळल्यान आपल्या आशिर्वादान बोल्ल्यान ते केन्नाच विसरूं नाकात, केन्नाच विसरूं नाकात. सदांच ताचो उगडास दवरात आनीक ते तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांगात आनी सर्वेस्पराचे नेम कायदे भुरग्यांक शिकयात. आमच्या जिवितांत मोज भयण भावनो देवाचें बरेपण जायतें आसा. आमच्या जो जिविताचे नियाळ केलो जाल्यार दर दिसाक देवाचें देणी, देवाचो आशिर्वाद आमचे सवें आमकां दिसूंक येता, नियाळूंक मेवता. तर आमी केन्नाच विसरूंक पावना देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवलां तें. आनी हे नेम आनी कायदे मोज भयण भावनो केच भाशेन हे आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक गरजेचें. इसाय पोजा ल्हानूच आसतना आपल्या भुरग्यांक हे देवाचे नेम कायदे विस्वासीपणी शिकयताली आनी विस्वासीपणी पाळूंक तांकां आपयताली. हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा आपूण समोर त्यो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक येवंक ना, पूण ती शांती पावूंक आयला. म्हजे भयण भावनो, देवाचे नेम आनी कायदे आसात ते फक्त न्हय पाळपाचे भायल्यान, पूण जेन्ना नेम आनी कायदे पाळटा तेन्ना भितरल्यान ही नोसोरणी येवंक गरजेची. आनी जेजून अशेंच केलें, भितरल्या काळजा मनाची नोसोरणी ताणें हाडली. आनी कशे तरेन तांचो नेम आनी कायदो आसलो, जिवेशी मारूं नाका. पूण जेजू फुडें वेता आनी कितें म्हणटा, काळजांत कोणाचोच राग दवरूं रावं नाका. उतरां तुज्या भावाक बेलको वा दुसऱ्या उतरांनी ताचें जिवीत मारून उडय नाका. सो भितरली नोसोरणी. दुसरो तांचो कायदो आसलो, डू नॉट कमीट एडल्टरी, प्रोद्वार करूं नाका. जेजू फुडें वचोन कितें म्हणटा, जो कोण कामचारी नदरेन उस्तरेक पळयता तो कितें करता, प्रोद्वारी करता. सो काळजा मनाची नोसोरणी भितरली. तिसरो तांचो नेम कायदो आसलो, लव युअर नेबर एंड हेट युअर एनिमी. पण जेजू फुडें वेता आनी कितें म्हणटा, लव युअर नेबर एंड ऑल्सो लव युअर एनिमी. सो भितरली नोसोरणी. हे भाशेन मोज भयण भावनो जेजू जे समृद्धीचे आनी प्रभावाचे कायदे आसले ते शांती पावयता. आमच्या जिवितांत हे देवाचे नेम कायदे आमी पाळटा तेन्ना मोज भयण भावनो विस्वासीपणी पाळूंक वावरुया. आनी ते पाळटले जाल्यार कसले ते नेम कायदे,
जेजू आमकां कितें करूंक आपयता, कशे तरेन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आपयता, ते मोजबैन मानू आमी जण एकल्यान जाणा जावंक गरजेचें. आनी देखूनच हें पवित्र पुस्तक वाचूंक, दर दिसाक वाचूंक, नियाळूंक गरजेचें. आनी विस्वासीपणी हे देवाचे नेम आनी कायदे पाळून आमच्याच मनाची आनी काळजाची, आमची भितरली आमी नोसोन्य हाडूंक गरजेची. आनी हें केलें जाल्यार मोजबैन मानू देवाचो आशिर्वाद, देवाची जाणवाय आनी देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आनी तशेंच आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक पावतले. तो रिच करपा हेंच बोड आमकां जण एकल्याक मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावया C15 देवा उथोर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुतभितार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुजे पोरचेची मागणी ह्या दानाव बरोबर मानून घे. तुज्या गुट समोरपतल्या आमा समेस्तां सगल्या विघ्नांतली निवार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्याच तुमची कास संभारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदबेताना सासनाचे देवा, सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां पोत्तून शुद्ध आनी नवी करूं, अशें तांच्या वडवण्यांतली सुटोवन सोदतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करूं, सोरोना तसल्या वस्तूंक लोभ दिवन सासनाच्या वस्तूंची दायची जावं अखेरीत काळ तुवें फावो केलें. देखून सोर देवदूतां आनी सातां भक्तां सांगाती थांबोवन आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्याची सांग दिलो म्हणून
तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणी कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत, पातकांच्या बॉक्सून मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बाबाटाचो गुट. Sumiavi Orokata Arieta Sigle Pieta Title Pauli Tu Moro Deso Tu Chemoro Okota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्या आसात. आमी तुका जिविताचो उंडो सोर्बोंची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमचे बागेन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गुवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशा उतरून गेल्यात ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकृतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दांकवार मारे देवाचे मायज सांगाती, भाग्यो जुझे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदुतां, भाग्यो जुसेवाज, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. देवाच्या उतराची शिकवण घेवंक आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुज्या उदका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या दोमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस बाबाटाचे दिसकाल आनी तुजे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्याच. एकामेका मोगान जेची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना म्हूण उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D भाव भयणी आमी सगळीं पान 49. D6 पेज 49. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्वराची भुरगीं. जेजू Sato tato baba buyato korat moge kame kato soso habe kelatum so peradui kortavite ore sandama Korakoge kame kato soso habe kelatum to peradui kortavite ore sandama kabale ikuskar amcha odya ikusmoga Chakarza Ekuchu Amche Sobe Sobe Sare Varube Koradu Ke Kame Katsu Soso Habe Kelatum So Beraturi Kortavite Sandra
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, सर्गीच्या जेवणात तुवें आमकां पोसलें, ताचे वरवीं सगळे आमचे अपराध भोगोस आनी आमकां पवित्र करून सर्गीच्यो भासावण्यो जोडूंक पुर्तेपणी आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयण भावांनो, आयज सांजे आमाराल वाड्यांक आमी भेट दिवंक वेतले कुटुंबाक. दागारां उरलीं आसात आनी कांयच तो वाडो सोंपतलो आनी मागीर फुडल्या विकाक आमी दुसऱ्या वाड्यांत वेतले. तशेंच आतां पेप्या सुको सायबीणची नोवेन जातूच तेसाचे मागणी आसतले. कोणाक जोर वेळ आसा जाल्यार थोडोसो वेळ तुमी रावचें, कित्याक हो तेस किरीत भाशेन झूज बंद जावंक आनी सगल्या बाबा भयणांक राखणान सुरक्षा पावस जावंक आमी मागतले. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. सर्वेस्पर आमचे देवा, तुजे पोरचेक तुका मानता तें करूंक खोशी दी. हे पोरी तुजे शिकोवणे पोरमोणे तिणें चलूंक सगल्या जिन्साच्या देण्यांनी तिका बोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शिवोत्तमान परगुटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामगेलीक सामगेल महाबोडव्या लढायच्या दिसाक तूं आमकां राख. वेवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोडपतात. आमेन. भाग्यवंत मारे, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो परबसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्याकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्याचे सोयत करूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सपून मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनोती कर. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या माय मारेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायचे आसल्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतोल्यांक पाव, ताळ्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या कोसांनी मागणी. हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख हुस्के कोती विघ्नां संकोश्टां हे आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयेन झुटून कर.
तुझ्या पुताच्याच कोश्टान आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. बाबार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक बिस साहेबाक सरकारी राजकारभारे जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेश मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबार्थ्यांचे आत्मे सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनीक तुज्या मोगाची उबोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा कोसो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. इल्लो सोबेळ वगीच रावून Margi povrici tratał, ugorwajcia doľami, zazornada raci mai, orejam kapajami, učivi Są to zgordu bucie, a edukację damy. U Ciebie wierwalu tuco, porądu czasu dukacą, bo są to zgordu bucie. बाबार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तू ग्रेस तोशी उदार. देवाची सोद देणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांत तू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायक म्हूण जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सोम्या आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवन शारोनाक काळजिवंक आमकांच भोपून दिवया. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ते आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सुदय आनी सुदय तुझा पूत येशू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर ए देवाचे भाग्यवंती माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया हे सोम्याचेच क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांतावन तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोडवणेचो पोळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीच्या अस्कोत्यान कश्टोत्तल्या तुज्या चाकरांचेर व चाकरणीचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्यांक उब दिवन जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दुयेन भलायकी सोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवार मारे उगड्यास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो.
तुझा आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आला शिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवश्यान रावूंक हांव तुज्या गोपाक धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारी माय मोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुज्या मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. Perpetuo